प्रेसाक आतां केजरीवाल आमकां एलाव दिवंक ना कित्याक म्हणून खबर ना आमकां तेंचे भितर. हे मरे कितें आहा हे गोंयांत कितेंय वस्त सारकें मोकळेपणान आनी उगडेपणान आमी करतात. प्रेसाक एलावड ना म्हणटा ती खबर आमी आमचे वर्कर मिटींग प्रेस आसता मरे लिपोवपाचें कितें आहा तातूंत लिपयता कितें तुमी म्हळ्यार जो मनीस कितें तरी लिपोवंक सोदता नाल में कुछ काला है हें हांव हिंदीन कित्याक सांगता कित्याक तातूंत म्हणणें आहा तुका लिपोवपाची जर अशी वस्त आसा जाल्यारूच तूं लिपयता. जर सगळें क्लियर आहा जाल्यार तूं खंय लिपयता. माननीय गृहमंत्री देशाचो तो येता आनी बीजेपीच्या वर्करांक मेळटा थंय प्रेस नॉट अलावड. आनी माननीय आदलो दिल्लीचो मुखेलमंत्री आम आदमी पार्टीचो सेम टायमार येता आनी तोय बी प्रेसाक भितर घेना. म्हळ्यार स्टायलूय सेम आहा टायमिंगूय सेम आहा आनी ही मोडस ऑपरंडी सेम आहा अशें दिसता. तर ह्याचेर गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. स्टायल पसून सेम मुळांची हां. अरे आमी जर लोकांक एड्रेस करता प्रेस कित्याक आसचो न्ही. प्रेस म्हणटा तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मरे. लोकशाय जर बरी उरतली जाल्यार प्रेसाक सगळे आमी ओपननेस दिवंक जाय की बाबा सांग आमचे बॉल्सान हें आहा कितें आहा ना तें चॅक कर. वॉट इज बॅड अबाउट इट. प्रेसाक केन्ना एलाव करूना आमी जाल्यार आमच्या ऑफिसान प्रेस एलावड आहा. सगळ्याक कितें लिपोवपाचें आहा लिपोवपाचेंच ना जाल्यार प्रेसाक एलाव करपाक कित्याक भितात. जर कितें जर घुसपागोंदळ आसा वो जॉयंट वेंचर बी ते वो एक्सपोज जाता वो आनी कितें कितें एक्सपोज जावपाची अशी वस्त आसा जाल्यार तूं प्रेसाक बंद करता न्ही. नाजाल्यार प्रेसाक कितें बंद करप. हें गोंयांत तुवें आयकलां हें गोंयचें कल्चर ही गोंयची संस्कृताय आमची राजकीय संस्कृतायेन हें बसता पॉलिटिकल कल्चरान हें बसता काय म्हणटा हांव की प्रेस नॉट अलावड म्हणून आयकलां तुवें केन्ना. हांव 30-35 वर्सां राजकारणांत आहा यूथ काँग्रेस टायमाच्यान आज मेरेन हांवें केन्नाच आयकूं ना की प्रेस नॉट अलावड. काँग्रेसीचो लिडर तुजो आसतलो हांवें कितले जाण पळयले म्हण केन्ना प्रेस नॉट अलावड म्हणून आयकलां आमी. तुमी थंय घालताले की वो आयलो आनी काडून ताका जेवणाची पॅकेटां वांटलीं ते कोण भायले आशिल्ले मोती धोरणा वयल्यान देंवले हे सगळे येताले कित्याक येताले. प्रेस वॉज अलावड नथींग रॉंग. सी why should you hide? What is the need for hiding it? This is not Goa's political culture to not allow the press. And I hope the press has a backbone of its own to report this. It's important. या दिल्लीच्या दोघांनी सेटिंग करून येयले अशें दिसता. सगळे पण टायमिंग सेटिंग स्टायल सेटिंग नो प्रेस अलावड सेटिंग म्हळ्यार सिमिलॅरिटी खूब आहा न्ही. एक मातशें तुका हें ना खटकना इतली सिमिलॅरिटी कशी जावंक शकता काय म्हणून पळय खूब जाणांनी हांवें म्हणलें बाब मनोज परबान म्हणलें की हे बरोबर आयल्या हे पॉलिटिकल नॅरेटीव हायजॅक करूंक सोदतात. म्हळ्यार कितें की गोंयांत एक डबल इंजीन सरकार आसा आनी ताच्या विरोधान एक पक्ष आहा तो दिल्लीचो पक्ष आनी उरिल्ले सगळे न्हिदल्या काम पोस्ट घेवन अशें एक नॅरेटीव सेट जावंक कोण तरी करता अशें हांवें उलयल्लें त्या स्थानीक आम आदमी पार्टीच्या प्रेसिडेंटाक सारकें दिसलें ना. ताणें आपले भशेन कितें उलयलें पूण आज सिमिलॅरिटीज खूब दिश्टी पडटा न्ही. टायमिंगूच न्ही इवन द स्टायल. आनी म्हाका दिसता की प्रेसाचे जर दोळे हातूंत उगडे जायना आनी हें जर रिपोर्ट जायना जाल्यार आनी कितें तरी आहा की गोंयचे इंडिपेंडंट मिडियानूय बी हें दुयेंस भितर सरला हो व्हायरस एंटर जाला अशें सिद्ध जाता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.